घोटाळा आसा न्हू पेडण्या अबकारी कार्यालयात. सो आमी 2-3 दिसां पयलीं आय थिंक बेरेस्तार आमी एक्सायज कमिशनराक मेळपाक गेल्ले. तेन्ना एक्सायज कमिशनरान सांगलेलें की जो घोटाळो जो आसा तेजे आपूण रिजस्टर पोलीस कंप्लेंट काल करता म्हणून सांगलेली शुक्रारा वाट पयली आनी आज शेनवार. आमी हांगा पयलींच पोलीस कंप्लेंट केल्ली की एक्सायज डिपार्टमेंटान व्हडलो घोटाळो आसा म्हणून. आनी पळोवंक गेलें जाल्यार आयज हांगा पोलीस हांगा बसलेले आसा आनी आमी कंप्लेंट दिना फुडें गव्हर्मेंट ऑफिसान एक्सायज डिपार्टमेंटान जर हे जाले फ्रॉड जाली फॉर्ज जाली आनी एक्सायज डिपार्टमेंटासून एक मनीस स्टॅम्प आपूण स्वताहून तयार करता आनी तो बी कोणाचो स्टॅम्प स्वताचो न्ही, एक्सायज डिपार्टमेंटाचो न्ही, बँकीचो स्टॅम्प आनी चलनाची प्लेन जी आसता ती आपूण भरता. बँकीचो स्टॅम्प आपूण गव्हर्मेंट बँकेचो स्टॅम्प यूज करता. पूण एका डिपार्टमेंटाचो स्टॅम्प गव्हर्मेंटाचो स्टॅम्प वेगळो आसता आनी बँकेचो स्टॅम्प वेगळो आसता. तेणी गव्हर्मेंटाचो एक्सायज डिपार्टमेंट कमिशनराक हांवें सांगलें तुमी बँकेचो स्टॅम्प यूज करूं शकता काय म्हणून. आयज पेडणे मतदारसंघात इतले कोट्यांनी जर घोटाळो जर आसा तर आमकां हे सरकाराचेर डावट आहा कमिशनराचेर की अख्ख्या गोंयान हे अशेंच चालू आसतले अशें तरी आमकां दिसता. आमी आयज गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक जे डिपार्टमेंट गोंयचे सीएमा कडेन आसा आनी जे डिपार्टमेंट पोलीस डिपार्टमेंट सुद्दां सीएमा कडेन आसा. आमकां अशें दिसता की गोंयचो सीएम हेतून सिरियस ना. पूण तेका लागून जे कितें चालू आसा तुमकां हांव एक मरे व्हिडिओ दाखयता मुद्दम जे गोंयान जे कितें चालू आसा तितूनसून आमकां एक डावट दिसता की हे सरकारान जे कितें चालू आसा आनी खरोखरच गोंयच्या फुडल्या हेका घातक आसा फुडल्या एका घातक आसा. तेका लागून अख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांव परत एक व्हिडिओ दाखयता मुद्दम. मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ गोवा में बहुत करप्शन था. मैंने शिकायत की के साथ ये चीफ मिनिस्टर की बीवी अलग पैसे मांगती है, चीफ मिनिस्टर अलग मांगता है, लोग तंग है, त्राही मची हुई है. तो उसे हटाने के बजाय मुझे हटा के मेघालय भेज दिया. आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराचेर डावट घेता आनी सांगता आपूण कंप्लेंट केल्ली सेंट्रलाक की गोंयचो सीएम असो वागता म्हणून. जे डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री तेजे कडेन आसा पळय आतां गोंयच्या जनतेक हांव सांगूंक करता हे पुलीस डिपार्टमेंट गोंयच्या सीएमा कडेन आसा, एक्सायज डिपार्टमेंट गोंयच्या सीएमा कडेन आसा आनी पुलीस हेजेर एक्शन कित्याक लागून घेयना खंय तरी एक डावट आसा. आतां गव्हर्नर जर सांगता गोंयच्या सीएमाचें नांव आमी बंटी आनी बबली पिक्चर पयलें आसतलें ऑन रिकॉर्ड एक गोंयचे जनतेक सांगता ऑन रिकॉर्ड गोंयचो सीएम पयशे आनी तेजे भायल पयशे घेता म्हणून सांगता. तर आमी खंयचे नदरेन गोंयच्या सीएमा कडेन पळोवपाचे आनी पयशे जे आसा आनी आपूण यूज करता. अरे सिन्स फ्रॉम 2019 पासून चालू आसा हांगा कोवीड टायमाच्यान चालू आसा खंय आनी 5 वर्सां 7 वर्सां जालीं ऑडिटूच जावंक ना. पूण गेल्या लास्ट 2022-23 जेन्ना एक्सायज कमिशनरान चार्ज घेतलो न्हू तेन्नाच्यान सुद्दां आयज पासून ऑडिट जावंक ना अशें तरी आमकां तरी दिसता. आमी ते दिसा ताका सांगलें तो उलयता आसतना असो उलयता पोटांतलें उदीक घालना. एक्सायज कमिशनर नारायण बाब गाड आसा तो तेजेरूच हांवें पोलीस कंप्लेंट केल्या. ते अननेसेसरी जे भुरगे एक्सायज डिपार्टमेंटान एक्सायज इन्स्पेक्टर म्हणून घेतलेले आसा तेंचेर पोलीस इन्क्वायरी जावंक ना कांयच जावंक ना. स्वताहून तर तांकां डायवर्ट हे करता सस्पेंड करता. हांव गोंयच्या जनतेक सांगता ते भुरग्यांनी जर आपले स्वताहून वायट जर स्वताच्या जिवाचे वायट कितें केलें कित्याक फॅमिलीचें नांव पिड्ड्यार जाता. आनी नारायण गाड आयज कोणाक सांबाळटा. हांगा रातचे कितले टँकर भायर सरतात, कंटेनर भायर कितले सरतात. कालूच महाराष्ट्रान गोंयचो सोरो धरता महाराष्ट्राची पुलीस आनी हांगाले पुलीस कितें करता, हांगाले एक्सायज डिपार्टमेंट कितें करता. म्हणजे हांगासून रातचो सोरो कितलो वयता हो आमकां डावट मारता. गोंयच्या जनते कडेन मागता आमी अख्ख्या गोंयांत न्हू एक्सायज डिपार्टमेंटा बद्दल खूबच कितें तरी भानगडी व्हडली चालू आसा. गोंयची येणावळ जी आसा मायनींग डिपार्टमेंट जे आसा मायनींग डिपार्टमेंट आयज बंद जालेल्या थोडोसो पयसो येता तेजे फाटोफाट आमच्या एक्सायज डिपार्टमेंटाक रेव्हेन्यू म्हणटा तो सुबेज येता. तो रेव्हेन्यू हे जे बसलेले आहा व्हडले धेंडे जे बसलेले आहा विथ म्हाका तरी दिसता गोंयचो सीएम हांगा भितर इंटरफियर करता. कारण आयज पासून तेजे पोलीस रजिस्टर जायना फॉज जाल्लेले आसा आनी गोंयचो सीएम हेचे सिरियस कित्याक लागून ना हें आमकां कळपाक जाय. म्हणजे गोंयच्या सीएमाचो हात आहा अशें तरी आमकां दिसता.